नमस्कार. आयच्या माणकामध्ये गाडयेन तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी कुरबेरीत येवकार. आयज हांव जुवारेर पावलां गोवा वेल्या आनीक सिरिगांव हाच्या मदें आनीक ह्या गांवांतूय जायते कलाकार आसात. पूण खेरीतपणी आयज हांव तुमच्या मुखार हाडूंक सोदतां जो ल्हानपणांतल्यान पालकाचेर नाचोन नाचोन खेळोन म्हणटा तसो सगळ्यांक उर्बेन दवरून आयला आनी तो जावन आसा ज्युनियर रेगन. आयच्या ह्या माणकामध्ये कार्यावळींत तुमच्या मुखार ताची जायतीं कातरां हांव तुमचेर शेवटिपाचो प्रयत्न करतलों. पळोवया तो आमकां कितली पसंत दिता तो. हांव जाणाच आसलो. हांवें आदींच पळोवन ताका तयार करून दवरला. हांव पळय म्हज्या लागींच आसा. रेगन, आयच्या माणकामध्ये कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेरीत येवकार. कार्यावळ सुरू करच्या आदीं एकूच धाकटीशी विनंती तुज्या लागीं. आमच्या ऑडियन्साक तूं ज्युनियर रेगन ह्या नांवान तुका सगळे वळखतात, पूण तुजें खरें नांव कितें हें तुवें ह्या खिणांत म्हाका जाय तुवें सांगलेलें. म्हजें नांव रिगन डिसोजा, पूण म्हाका ज्युनियर रिगन म्हणल्यार आख्या वळखतात, कित्याक आमच्या वाड्यान जायते रिगन आसात. सो हांव जेन्ना ल्हान आसतना म्हाका ज्युनियरचें ज्युनियरूच म्हाका हें अशें नांवान वळखोवपाक लागलें. रेगन, एक विनंती आनीक एक की जे भाशेन तूं घरांत उलयता तशेंच एक कार्यावळ तुवें फुडें व्हरूंक सोंपेपणी लोकांक समजतलें तूं खंयच्या गांवचो. कारण आमची भास आमच्या गांवचे वाड्याचें अस्तित्व दाखोवन दिता. म्हाका उगडास आसा ल्हान आसतना म्हज्याय तियात्रांतून नाचतालो. जितले फावटी तुका उलो मारला तितलेय फावटी तूं आयला, तुजीं कांतारां तुवें लोकांचेर शेवटिल्यांत आनीक लोकांनी तुका जायतो वाखाणला. फुडें वता आसतनाच एक धाकट्याशा कांतारान बार्देसीन पूण चड आमच्या साश्टीन आसा तारवोटी, नोमुयने तारवार कोश्कोत्ता दोर्या लाराक जोडूंक दुडवाच्यो नोटी, मायानी पाय पुताक रोजारान मागता दिसांनी राती, एका तारवोट्याची खबर हांव सांगता कोरेंच मारिना फोटी, ही खबर गोडून सांगोना गांवच्या एका मोज्या आमिगाची, आमीक सदांच म्हाका सांगतालो चड उमेद बोटीर वचपाची, रात दीस तो सपनेतालो चिंतना फकत बोटीरूच वचपाची, आमी गाची मोज्या खबर आयकोल्यार उबी जातली लोवांगाची. खरेंच रेगन, आयज तुवें सुरवातीकूच ह्या कांतारांतल्यान जे तारवोटी तारवाचेर ज्या लारांचेर आपले कोश्ट करतात आनीक आपले फॅमिली पासत जायते त्रास काडटात हांचो तुवें ह्या कांतारांतल्यान उगडास केला. खेरीतपणी आमचे जे तारवोटी भाव आसात ते खुशाल जातले. पूण रेगन, आमी मुळाक हात घालुया. तूं ल्हानपणीक तुजी धाकटीशी पिराय आसतना तूं पालकाचेर चडलो. तूं कसो कितें पालकाचेर आयलो आमच्या ऑडियन्साक सांगचो ना? हांव जेन्ना 8 वर्सांचो आसतना हांव पयलेच फावट पार्काल चडलोलो. गांवांत आमच्या एक परबीच्या दिसा सदांच वर्सा वरचो एक तियात्र आसता. सो म्हाकाय जायती उर्बा जाली. थोडे व्हडले म्हज्याकूय व्हडले सिनियर आसात तांच्या लागीं हांवें म्हटलें म्हाका एक प्लीज, आमचो एक अंकल आसा तो बंबू अंकल, एक कंपोजर, आमच्या गांवांत सगल्या भुरग्यांक ताणें उंच काडल्यात. आनी हांवें म्हणलें अंकल, बंबू अंकल म्हाका एक कांतार दिवशी. तो म्हणूंक लागलो चेड्या भिये नाका, हांव काडटां भिये नाका. हांव सपोज म्हाका 5 आपयलो म्हणटा तो, हांव 3कूच असो रेडी रावतालो. केन्ना अंकल उठटा तो न्हिदलो नासता, अंकलाक अंकल उठ रे, अंकल उठ रे तांकां मुट्टालो. म्हाका इतली उमेद जाताली म्हणजे हांव केन्ना तें कांतार शिंकतलो आनी ताका स्टेजीर वचोन तें म्हणटलो काय म्हूण म्हाका हांवें जायती हार्ड वर्क केला. सो ताकाच लागून आयज हांव स्टँडर्डचेर पावलां. हय, पयलेंच तुवें पालकाचेर तुज्या गांवांत कांतार म्हटलें. हय, ताचो उगडास आसा तुका? हय, म्हाका 4 लायनी उगडास आसात. म्हाका दिसता 4 लायनी. दोनूच उतरां सादोयता बाबांनी तुमच्याच कानार, पयलीच फावट पालकार उबो रावन भुरगो हांव नेणार, इस्टेजीर भुरग्यांक काडपाक जाणटेल्यांचो जाय आदार, तेन्ना कोंकणी पालकाचेर बरे जातेले कलाकार.
रेगन तेन्ना ताची 8 वर्सांची पिराय आसली. आतां तुजी पिराय कितली? म्हजी प्राय 25 वर्सां. 25 वर्सां. म्हणटच ताणें जायत्या वर्सां आदलो उगडास आमच्या मुखार हाडला. रेगन ह्या खिणांत आनीक एक गजाल आमी पळोवया ती म्हटल्यार हालींच्या फाटल्या एक 4-5 वर्सां तुवें पालकाचेर तुजे स्वताचे अशे तियात्र हाडले. म्हजो पयलो तियात्र सून त्या घराची आनी म्हजो दुसरो तियात्र हें कोरेंच कसलें. हांवें चड कांय तियात्र करूं ना पूण लोकांक कितें दाखयलां तें बरेंच बरें दाखयलां. हय जेन्ना तुवें 2 तियात्र लोकां मुखार हाडले म्हाका उगडास आसा की लोकांनी जायतो तुका वाखणलो. तुवें जायते शोय केले दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी लोकांक तुवें दाखयले तुजें जें लिखाण आसा तूं लोकांक कितें सांगूंक सोदता तें तुवें ह्या तियात्रांतल्यान लोकां मुखार हाडलें. तर हातूंतलो एक बरो इन्सिडंट जें तुका खरेंच आवडटालें खंयच्या एका तियात्रांतलें तें तूं सांगचो ना? हांवें सून त्या घराची हो म्हजो बरो तियात्र आनी ते हितून हांवें एक खरेंच एक भुमिका केलेली. ते भुमिकान आसले फातिमा, डारिया हे म्हजे काजन आनीक हांव. सो एक भुमिका आसली ती हांवें म्हजी मामी तेजेर बिश्टीच बोगलाणां घालता. हांव म्हज्या मामीचें आयकोन हांव ताका म्हजो बेल्ट काडून हांव ताका बरोच मारता. एक्चुली ती इतली सीन तें भरपूर रडटा आनीक घरांत म्हणटा तुवें वॉशींग मशीन हाडलेलें आसतना तुवें मामी म्हणटा ते वॉशींग मशीन पांय हाडला कोणें मायन हाडला तुजेर. एक्चुली तें आश्रमांतलें चेडूं आसता. सो हांव ताका भरपूर त्रास दितां म्हज्या मामीचें आयकोन. एक्चुली तें इनोसंट आसता. ताची कांयच चूक आसना. चूक आसतना ना पासून हांव ताका भरपूर त्रास दितां कारण म्हज्या मामीचें आयकोन. हय म्हणटच आनी ह्या तियात्रांत तुजे आनीक दुसरे कोण कलाकार काम करताले जावं एक्टींग भुमिका करताली तांचोय ह्या खिणांत उगडास केल्यार कांयच वायट ना. त्या म्हज्या तियात्रान सून त्या घराची एंटनी सेन, विल्मिक शारोन, फातिमा, डारिया आनीक अशें सोबार सगळ्यांचो उगडास ना. हय कारण हें म्हणपा फाटलें कारण इतलेंच की आतां रोखडोच तो टेडी बेर नांवाचो तियात्र बाजारांत हाडपाचो आसा आनीक ह्या तियात्राचेर म्हाका उगडास आसा आमी खंय तरी एका कॉम्पिटिशनाक तुवें टेडी बेर नांवाचें कांतार गायलां. हय आनी तें म्हाका कांताराक एवॉर्ड मेवला. हय आनीक हांव खंय तरी ज्युरी आसलो सो दिसता म्हाका. हय आनीक खरेंच परबी तुका कारण ज्युरी रावन तुका म्हाका परबी भेटोवंक मेळोंक ना. खरेंच एक बरें कांतार. त्या कांताराच्यो 1-2 वळी उगडास आसा जाल्यार हय. सुकण्याचेर नदर मारी तोर काय बरो वेळ सातात गोंठेरांनी उलोवंक ताची ताय गडोना हातून कसलोच दुबाव ना पूण मोग कोत्तात फिवण्यांनी सोगोट तुमी जाणा आसतेली रोमियो जुलियेटाची काणी कांतार म्हणटा सोबे माजार जिवाक या म्हज्या पोटात झाड कान दिवन आयकोचें मोग करनारांनी. हें कांतार तुवें खरेंच त्या दिसाक त्या संगीताच्या नादार आनीक ह्या कांतारांतल्यान तुवें फुडें ह्या कांतारांत आसा जायतें कितें आसा खरेंच बरें दिवपाचो तुवें प्रयत्न केला. रेगन म्हाका दिसता आमी ह्या खिणांत तुवें जायत्यो व्हीसीडींनी ह्या वटेन त्या वटेन जायते नाच केल्यात. ह्या नाचांचेर एक धाकटीशी नदर मारुया आनी कार्यावळ मुखार व्हरुया. Piso! Piso! Ao piso nui! Piso nui! Ao piso nui! Kenna zawen chiduk nazulen जिवितान गोडोत मुडोन वसले तुकाच लागोन जिवितान मोज्या जायते दूख सोंसले काळजांतली दूख काळजान दवरून
गोडला तें विसरोंक हांवें चिंतिलें म्हजे ताई गोडला तें गोडोत म्हणून सपनां चिंतूंक नासलें कोऱ्या मोगाक कालीज ओडटा नीज मोको तेल्याकूच कोवता उलटा मोगान तान बूक निवता मोगान स्वर्गार आसा दिसता जायतीच मोग करनारा बरो सोर्वीच वाशी रावता थोडी मोग करनारा एकामेकाक विश्वासघात कोत्ता भयणी म्हजे तुज्याच घरा लागीं येवंक भायर चल्लोलो बरें जालें हांगाच रस्त्यार मेळोन तुकाच भेटोंक सोदतालो बावा तुझ्या मुखा मोळ्यार पयल्यार दिसता तुजी नानी घुस्पलोलो हांव जाणा कितें तरी हे भयणीक सांगोंक आयलोलो भयणी पयल्यार तूं सुखी दिसता केल्लें देखून काजार पुण्याद म्हजो अमेरिकाक सर्वीस करून जोडटा म्हयन्याक 1 लाख पगार म्हजो गोरकार म्हयन्याक 1 लाख जोडटा गोरो हांवूच नको मनाक चिन्ना येतात साबार काजार जावन गोरकार अमेरिकाक गेलो 5 वर्सां जालीं पासा भुरगें म्हणची आवयक बापायक एक व्हडली गिरेस्कार कुटूंब खुशाल आसता घरान जल्मल्यार बाबा वयतें बाय भुरग्यां खातीर कितें करूंक राजी मायानीक बाय पूण थोडीं भुरगीं चिती नासतना काळजा घालतात गाय पोयात एका गोरीब गोरात्यान आंगोण्याचो दिलोलो पूत देवान पूत ल्हानूच आसतना बापूय सोंपलो एका मारेकार एक्सिडेंटान बापूय सोंपोन घरांत दृश्ट आयलें जायतेंच दूख सोंसलें तिणें जिवितांत आवय पुताची कांतारां म्हणटा कांतार म्हजें आयका तुका दवरून का रेगन तुजी आमी जायतीं क्लिप पयलीं जायत्या विसिडीचेर तुवें आपलो वावर केलेलो दिश्टी पडटा जायत्या जाणांक म्हाका दिसता तुवें जो मनीस तुज्या फुड्यांत आयला त्या खंयच्याच मनशाचें तुवें उतर म्हणूंक ना खरी गजाल आतां तुज्या तोंडांतल्यान तुजे थोडे अनुभव ह्या विसिडीचेर काम करतना थोडे अनुभव तूं सांगचो ना ह्या विसिडीचेर जेन्ना तूं तुजें कांतार म्हणटा जावं रिकॉर्डिंग स्टुडियोंत जे रिकॉर्डिंग जाता तेन्ना खंय तरी अडचणी जावं कितें येतात जावं वायट थोडे अनुभव तुजे होय कांतार म्हणटाना हय सो कांतार म्हणटाना एक पाटी भिरांत खुशी येता स्टुडियोंत पावताले म्हणटरी हांव पयलेच पाट स्टुडियोंत गेलो तेन्ना हांवूच नको कितें म्हजे पांये कडकडटाले म्हजे हांव म्हणटालो म्हाका जातलें प्लीज